108 ॲम्ब्युलन्स सेवेचे कर्मचारी 18 फेब्रुवारी सावन बेमुजत संपार वतले। कर्मचाऱ्यांची सतावणूक आणि हेर मागण्यो सरकारान मान्य करूंक नाशिल्ल्यान कर्मचारी संपार वतले। कर्मचाऱ्यांक सुरक्षा दिवची, पीपीपी ॲम्ब्युलन्स सेवा रद्द करची, जीव्हीके कंपनी कडेन केल्लो कॉन्ट्रॅक्ट रद्द करचो म्हूण कर्मचारी मागतात। गेले 2-3 वर्सां जाले आमी सरकाराच्या आणि आमच्या कंपनीच्या विरुद्ध आमी हे करता, झगडटा की आमकां न्याय मेळचो म्हणून। आणि जे आमकां न्याय मेळपाक जाय आसले, जे कितें आमचे डिमांड्स आसले ते आमी सगळे कंपनीकूय दिल्या, सरकाराकूय दिल्या। अजून पर्यंत आमचे 2 वर्सां जाली आमची ही चळवळ आमची सुरू आहा, पूण अजून जाय तशें आमकां कांय निष्पन्न जाल्लें ना। तेका लागून आमी आतां येता ते 18 फेब्रुवारी अख्ख्या गोंयच्यो गाडयो बंद धरून निशेध म्हणून आमी स्ट्रायक करूंक सोदता। 18 तारखेक 8 सुमार जीएमसीन जे जीव्हीकेचे ऑफिस आसा, त्या जीव्हीकेच्या ऑफिसान सगळ्यो ॲम्ब्युलन्सी जितल्यो चलता ऑन रोड आसा, जितले हेजेर आमचे वर्कर काम करता, त्यो ॲम्ब्युलन्सी काडून थंय दवरतले। आमी तांकां चावी हँडओवर करतले, आमचे मोबायल्स हँडओवर करतले आनी आमचे वर्कर जे आसा ते पणजेन येतले। पणजेन येवन DHSच्या समोर आमी धरणां आंदोलन त्या दिसा पासून सुरू करतले। आमची मागणी अशी आसा की प्रत्येक ॲम्ब्युलन्साचेर एक कॉन्स्टेबल किंवा एक हवालदार, कोणी पोलीस कर्मी किंवा सेक्युरिटी आसचो। सॅम कॉन्ट्रॅक्ट जो आसा तो गव्हर्मेंटान केल्लो आसा आनी ताका पीपीपी नांव दिल्लें आसा, तेजो विरोध आसा आमचो। आमी अशें म्हणटा की हो गोंयचो पयसो, गोंयकारांचो पयसो, सरकाराचो पयसो अननेसेसरी ह्या जीव्हीके फावंडेशन सारक्या एक कॉन्ट्रॅक्टराच्या माथ्यार घातलेलो आसा। माशे सावन गालजीबाग रेल्वे रुळावेल्यान वतना ट्रेनीन धपको दिल्ल्यान एका बायलेक मरण आयलें। लोलये पंचायतीची आदली उपसरपंच एग्नेस आफोन्सो सकाळी संक मिसाक वताली। हो अपघात सुमार 6:30 घडलो। गालजीबाग वतलो जाल्यार लोकांक रेल्वे रुळावेल्यान वचचें पडटा। फुटब्रिज बांदचो म्हणून लोक मागतात। मिसा वयताली, कितल्यांक भायर सरलेली काय घरा? सवां भायर सरलो आनी ती मागीर ट्रेन येयले, थंय क्रॉस जाता आसतना कितें वाडून पडली म्हणून कितें काडपाक गेल्ले, ताका लागून ट्रेनी आपटाले, ती सकयल पडला। आतां हिंगा आमकां एक पूल एक जापाला मिस धाकटा हिंगा आहा पळय तो आमगेलो तळपण आहा पळय फुटब्रिज, तसलो एक आमकां जावपा जाय हिंगा। कित्याक लागून म्हणटा तुमी? म्हळ्यार लोकांक वचपाक येवपाक प्रॉब्लेम जाता, सो ते उदक भरता आनी खाणां आसा पळय न्ही, ते उदकाचे अर्थ जाता आनी अर्थ मागीर जाणटेल्यांक वचपाक येवपाक बेजार जाता। परिकरान पयर इलेक्शनाक सांगलें आमकां की आपल्याक फूल मेजॉरिटी दियात, आपूण तुमकां 2 वर्सांचो पूल बांदून दिता म्हणून। बांदता खबर ना, बांदता खबर ना, कितली आश्वासन दिली। घेऊया एक विराम।